प्रितीच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां दाखयता आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तें कालच्या शुभ वर्तमानाचें कंटिन्युएशन. आनी ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी कितें घेवंक जाता काय, जेजूचें शिस्त जावप वो जेजूची शिकवण वेव्हारांत घालप हें सोंपें न्हय. आनी हें जेजू आयज आमकां स्पश्टपणान सांगता आनी आमकां हें चतूर करता. जेन्ना आमी जेजूचें कार्य मुखार वतलीं तेन्ना आमच्या जिवितांतूय जायते अवघडाय येतल्यो, आमच्या जिवितांत जायते त्रास येतले, आमचे जल्म मानतले. आनी हें जेजू आपल्या शिसांक तो सांगता. तो तांकां कांयच फोटी मारिना, पूण सत आसा तें सांगता. आनी जेन्ना आमी हें आयकतात वो कोणें असलें तरी आयकलें जाल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक आमकांय जायतो मिन्स आमकांय चड दिसचें ना. पूण जेजू तेंच सांगना, पूण तो म्हणटा की जेन्ना तुमकां धरून वयतले तेन्ना देव बाब तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी देव बाब तुमकां ती कितें त्या वेळार धरतले त्या वेळार सोत कितें उलोवचें तें तो तुमकां दाखयतलो. मोगाच्या भावान भयणो, आयज जेजू आमकां आपयता स्वताची मनशां जावंक. आमचे जिवितांत कसले अवघडाय येवंत, आमच्या जिवितांत कसलीं प्रॉब्लमां येवंत, आमी स्वताची मनशां जावंक आपयतात. आमकां जेजू आपयता. जायते फावटी कितें जाता, आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता, आमी स्वताच्या नितीचे वाटेन चलतात, पूण जायते फावटी हे त्रास येतात आनी आमी रोखडींच आमचें जिवीत वायट मार्गान वचूंक लागतात. आयज जेजू आमकां आपयता कसलेय त्रास येयन दी, आमी देवाचेर आमचो भावार धरूंक आनी देवाचेर आमचोच भरवोसो धरूंक तो आमकां आपयता. हेंच जावन आसा खऱ्या जेजूच्या फाटलादाराची मिसांव, हें जावन आसा खरें शिसाचें मिसांव. आनी तेंच तो तांकां करूंक शिकयता. मोगाच्या भावान भयणो, आमी पळयतात हें आयकुनूय आसना जायते शीस जेजूचो पाटलाव करतात आनी जेजूची उतरां तीं आयकतात. आमी तेचे भाशेन ह्या शिसां भाशेन जे जेजू लागीं तीर रावले, जेजू बरोबर चिटकून रावले, तेच परी आमी जेजूचे लागीं चिटकून रावंक आमकां ते आपयता आयचीं वचपां. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या वचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी हीच कृपा देवा लागीं मागुया. आमी जेजूचेर आमचो मोग अदीक आनी अदीक वाडोवंक आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक गोट करूंक. आनी हेंच करून आमी देवाचे खरे साक्षीदार, जे देवाचे खरे गोवाय जावंक, दुसऱ्यांक आमी बरे मनीस जावन दुसऱ्यांक आमी जेजू परगोटूंक हीच कृपा देवा लागीं आमी मागुया.